Oh, the victory of Kalangut to the people of Kalangut village, and they have made the panel victorious. जर तर लोकांनी आज काल बाहेर सरून मत घालूंक नासले जाल्यार आमचे पॅनल विक्ट्री मेळचे नासले, पण ही विक्ट्री तेंची लोकांची. सगळी कामां 100% लोकलाची, आमच्या लोकलाची, गांवच्या लोकांची सारखी तांकां घरापासून पावन दिता पळय तसली होम डिलिव्हरी वर्क will be done by this new panchayat and people friendly panchayat. जे लोकांक जाय तेच जातले. आता फुडले कितें तुमचे आसतले ते आमचे हायर डिसिजन जे बाबा आनी साहेब जे कितें आहा ते डिसिजन घेतले त्यांच्या सगळे आमचे फोन जातले. आनी आमी जे दुसरे आहा ते आमचे जे कार्यकर्ते आमच्या गांवचे वांट्या तीन जे मंच आसा ते आमच्या अंडर आहा ते मिटींग घेवन आमी डिसिजन करता कितें फुडें करपाचें ते. बिरुंडा पंचायतीन जनतेन बाबाचे कार्य पळोवन ह्या बाबाच्या समर्थकांक भरपूर मतान निवडून हाडलेले आसा. ओके बाबा, ह्या तुमच्या पंचायतीत कितले तुमचे सपोर्टर तुमच्या पॅनलातले येयले? 7 पैकी 7 येयले आसा सपोर्टर. खंयची पंचायत? बिरुंडा पंचायत. सो सगळे 7 बाबाचे सपोर्टर? हय, सगळे बाबाचे सपोर्टर. Because the opponent were there, they wanted unsustainable development, they wanted hotels, they wanted all possible projects, and I say this openly, they are the ones who bought these projects, and they are the ones who want to pass this by taking their respected commission, and that money today they have spent for voters. 2000 more than 2000 rupees per head voter पैसे दिला. ताका लागून हे सगळे स्विंग जाला. आणि मायग्रंट भोगस वोटींग, मायग्रंट जे आमच्या वॉर्डान पळय रावना ते आनी खंय माजोर्दा रावता, एक कर्नाटका रावता, एक बिर्ला रावता, ते सायडीक रावता ते वोटर आमच्या वॉर्डान घालून विक्ट्री हाडली. But a priest, I won't name him, who was in Sangpal church, now he is in Rashol, sending all negative posts to all the people. Besides that, this is a vote also against the local doctor who was going, he is the main leader of this party. So म्हाका इंट्रस्ट आसलो पॉलिटिक्सान, सो म्हाका फॅमिली सपोर्ट मेळ्ळो मेन म्हणजे, आनी सो तेच्या खातीर हांव फुडें सरलें आनी देवाच्या कृपेन हांव आतां निवडून येयलें ते. सो आतां न्यू कितें तरी आमी यूथ जनरेशन कितें तरी आमी न्यू करतली. Last 5 years, our MLA had given to our constituency, and along with him, he had supported Chikalim village panchayat. So this victory is dedicated to development, and we are with Movin, and we are BJP panel and Movin Mizuno panel. आज ते माझे विरोध आशिल्ले, तांकां थोड्यांक म्हाजेर विश्वास नाशिल्लो, पूण आयज त्यांनी माझी अग्नी परीक्षा घेतलेली आहे आणि अग्नी परीक्षेत हांव पास जालो. आता प्रायोरिटी किती असतली 5 वर्सां पुढे? 5 वर्सां आमचं गव्हर्नमेंट आहा, डेव्हलपमेंट केला आम्ही, डेव्हलपमेंटा बरोबर लावतात आमचं लोकल MLA पंचायत मिनिस्टर. सो हे तुम्ही ऑलरेडी आमचे 3 मेंबर अनओपोज जाल्ले आसा आणि बाकीचे 9 मेंबरूय बाकीचे 6 मेंबर आता निवडून येयल्ले आसात आणि हे फुल पॅनल जावन आसा आमदार रोहन खोटेचे. आणि जेन्ना एक आमदार गांवची उदरगत करता, त्या उदरगत करून तेजे फाटल्यान जे पयलींचे 5 मेंबर रावल्ले आसा तांकां लोकांनी भरघोस मतांनी विजयी करून हे हाडलेले आसा रोहन खोटेचे पॅनल. आयज आमी ऑलमोस्ट हे टर्म मेळ्ळे जाल्यार आमकां आमची फॅमिली भितर 25 वर्सां आमकां कंप्लीट जाता हे लोकांची सेवा करपाक. पयलीं म्हाजे 2 खेपो भाव आशिल्लो, मागीर भाभी आशिल्ली आनी हे सेकंड टर्म म्हाजो, म्हणून टोटल आमची 5वी टर्म जाल्ली आसा. म्हाजी विरोधाक 2 जाण आशिल्ले आनी हांव तितून विन जावन येयल्लो आसा. म्हाजी विनींग वोटींग आसा 485 ऑलमोस्ट. हांव वार्ड नंबर 2 निवडून आयलो आनी वार्ड नंबर 3 म्हागेली मिसेस निवडून आयली. आमचे लोकांचेर म्हाका सामको विश्वास आशिल्लो, ते हितून हांव म्हागेले मिसेसीक निवडून हाडपा हांव लोकांचे देव बरें करूं म्हणून चडान चड आमचे आमदार बाब सुदीन ढवळीकर तेणी आमकां भरपूर सहकार्य करून म्हाजे मिसेसीक निवडून तशेंच म्हाकाय निवडून येवपाक भरपूर सहकार्य केले. तशेंच वार्ड नंबर 8 अनओपोज आयिल्ली आसा.
बाकीचे तुमचे बाकीचे आमचे सगळे आमच्या मिनिस्टरचे पॅनल आसा पळय ते सगळे आयिल्ले आसा 11 आणि ताका 11 मेंबर आहेत. हय 11 मेंबर आयिल्ले आसा आमच्या मिनिस्टरचे. वालाजारी वॉर्ड नंबर 7 कारामोली विलेज हे म्हजे 7 फावट इलेक्शन फाटी 4 फावट सरपंच आलेलो 1 फावट चेडू सरपंच 5 फूल टर्म केलेलो नो सपोर्ट कोणें सपोर्ट दिवना इंडिविज्युअल येयला आनी म्हजो कोण सरपंच काम करता बरें डेवलप करता तेजो म्हजो सपोर्ट आसतलो. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या वोटरांक आनी देवाक सुद्दां. बाबी येलो बाबी पॅनल कोणाचे पॅनल अशें कोणाचें अजून जावना. आनी म्हाजो मिस्टर हेतून वासुदेव धोरी पक्षाक काम केल्या बद्दल आनी म्हाका हे तेचे खूब आदार आसलो आनी सदांच तो असो फुडें कितें करचें अशें हें दिसतालें ताका. हांवें कॅन्डिडेट नाम दत्तराम च्यारी तो असेंब्ली इलेक्शनाकूय बसलेलो NCP टिकेटीचेर हारलेलो तो ताका डिफीट केला 35 वोट्सां उडयलो ताका. युथाक फुडें कितें तरी फ्युचर आमचो हें जावंक जाय म्हणून फुडें सरला. लेट्स सी फर्स्ट टायम आसा हितून होप इट गोज वेल. तुजे अगेन्स्ट सरपंच आसलो एक्स सरपंच तुजे अगेन्स्ट Antonio José Afonso, ex-सरपंच of the last term of the श्रीरामपालय पंचायत. 7 जाणांची पंचायत माझ्या बरोबर 5 जाण आदलेच म्हणजे आदले आहा 3 जाण आनी माझी बायल धरून आमी 5 जाण सपोर्टाक आहा आनी 2 जाण आहा म्हणजे आमी चिंता 7 जाण एकठांय रावन गांवची आमची उदरगत करपाची. आमकां कोणेच सपोर्ट करूना नो म्हणून MLAनूय सपोर्ट करूना कोणेच करूना आमकां लोकांनी सपोर्ट केले आनी आमी लोकांचे कॅन्डिडेट आमकां लोकांनी निवडून हाडले. विजयाचे श्रेय माझ्या मतदारांक म्हाका निवडून हाडला न्ही. 8 फावटी खंयच्या पॅनलाक सपोर्ट करता म्हणजे आमच्या पॅन म्हज्याच पॅनल आसा. तूच सरपंच परस दावेदार ना आमच्या आतां लेडीज कंपल्सरी. लेडीज कंपल्सरी हा. पात्रा म्हाका सांग तू खंयच्या पार्टीचो बी सपोर्टर बी आहा? ना खंयच्या पार्टी खंयच्या ना. आमी MLA बी ना खंयच्या ना. इंडिपेंडंट. आता तुमी 8 टायम निवडून येता पळय अशें कितें मॅजीक आहा तुमचे 8 टायम येवपा खातीर? आमचें म्हणजे अशें म्हजे दार सदांच उगड्या कोणी कितें येवं बाबा कोण पडना कोण कितें ना म्हजे दार आसून केन्ना परत कोण वचपा ना तितली गॅरंटी ना. हय कोणी पडना जाल्यार सगळो चलान वर ती म्हज्या भावाची फार्मास जाता मेडिकलान आनी फोन करी ताका वखद दिता लोक पयशे दिवं ना न्ही ताचेर आमी कांय घेवन. आनी पंचायतीन 70 लाख आहा आनी पंचायतीन 70 लाख आमच्या पंचायतीन आसा सेल्फ सफिशियंट आसा आमची सगळे पेमेंट सगळे आमी करता. मॅडम नाव तुमचें? ममता मोहन खंय बसला तुमी? वॉर्ड नंबर 7 खंयचे? गोवा वेल्ला विलेज. गोवा विलेज खंयचे पॅनल बी? इंडिपेंडंट आनी ऑपोजिशन बी कोण? ऑपोजिशन आशिल्लो तो एक खूद MLAन बसयल्लो फ्रांसीस सिल्वेरा बायलो हाडून बसयल्लो आनी तो खूद सांगतालो आपूण पयशे MLA आपल्याक बसयला MLA आनी MLA म्हाका पयशे मोडटलो आनी आपूण जिखून येता पूण लोकांनी पयशाची तोंड पळयनासतना म्हाका निवडून हाडलें. ओके कितल्या वोटान जिखले? 123 लीड. BJP खंय विधानसभेच्या निकाला परस पंचायतीच्या ह्या निकालाचेर चड सातिस्वेत. नव्या सरपंचांक घेवन स्वच्छ भारत अभियानाक नेट लायतलो म्हूण परिकार उलयला. Than the assembly election, except very few pockets. I think Panchayat election is virtually established that BJP is the main force, and that too with a majority in many panchayats. We have won almost all the seats, so that shows the strength. But more important aspect which you will have to realize from whatever results I am getting, in most of the areas, Congress is virtually routed. So in some areas where it is not purely BJP, it is BJP plus coalition. Let me see all the results, but primary indications are that we have won sufficiently large number of seats. पंचायती सगळे 175चे 175 BJPचे जातले शेवटी. कार्यकर्ते उभे रावल्यातले जवळ म्हाका दिसता 90 ते 95% निवडून आयले. Wherever the workers had contested.
90 to 95% have won. Very few workers have got defeated. We get money for panchayat, we disburse it down the line within 30 days. According to me, one of the most important responsibility which I am now awaiting the new panchayats to be formed. I will call all the sarpanch and deputy sarpanch for a meeting also, maybe 2-3 meetings, is Swachh Bharat. I am in fact awaiting for that because major chunk of Goa, that is panchayat, was in that changing phase. So I could not have conducted a meeting earlier. But now in next 1 or 2 weeks, once the sarpanch is elected, I'll be calling their meetings and giving them task and support. While full support will be given, we'll also hold them accountable. म्हणजे पेडणे आणि मांद्रे मतदारसंघात आहे तुमका अशें जाय तितले अपेक्षित भारतीय जनता पक्षाक यश मेळून ना अशें मातशें जाणवता थंय. म्हाका दिसता एक थोडोसो फाटलो इम्पॅक्ट कॅरी फॉरवर्ड थोडोसो आसा, बट इट डजंट रिफ्लेक्ट ऑन द पार्टी. थंय सुद्दां आमचे जे कार्यकर्ते उबे रावल्ले तांच्या भितर पडझड व्हडली ना. 70च्यो सगळ्यो पंचायती बीजेपीच्यो म्हूण विश्वजीत राणेन प्रुडंटाक सांगलें. It is a victory of the BJP in the whole of 70. हांगा एक काँग्रेस वाले बॉब मारतले काँग्रेस म्हणून हांगा कांयच ना आनी हांगा मनशाचे लोक वयता. आमी सगळे पंचायती जिखून हाडल्यो. उसगांव 10 आयले 11च्या भायर, कांय कडेन 7चे आउट ऑफ 7 वी हॅव वन 7 आनी मोस्ट ऑफ द प्लेसीस वी हॅव वन लँडस्लायड, वन सायडेड विक्टरी, and it is the reposition of faith of the people in my leadership in that area. And even my father, he has managed to keep a hold on all his things, but that I have helped in ensuring that he keeps his territory intact. But that same way, all the panchayats, I would like to go on record today, will be declared as BJP panchayat. All the panchayats? Leadership of Manohar Parrikar. All the panchayats in your constituency or all the panchayats in Goa? All the panchayats in Sattari will be under the leadership of Mr. Manohar Parrikar. Including from Poriye? All the panchayats in Sattari and Usgaon. I won 10 seats in Usgaon. 1 seat I lost by 2 votes. All these will be under the leadership of Manohar Parrikar. This is a major thing. So you are saying the panchayats from Poriye will also be saffron? I am Pratap Singh Rane's son. Don't forget that. But these Congress jokers don't realize the ground reality, what is going on. And they can keep on working hard in Sattari. They will not get any food base there. And people of Sattari will reject them like in the panchayat they will rejected. In my by-elections you will see how they will be diminished. पण एक गजाल सांगा, तुम्ही हे इलेक्शन या तुमच्या बाय इलेक्शनाचे सेमीफायनल बी म्हणून पळयल्लें? हांवें सेमीफायनल पळोवपाचो प्रश्न तर कित्याक काँग्रेसाचे एक्झिस्टन्सूच ना. कसले सेमीफायनल वेन देर इज नो प्लेयर ऑन द अदर सायड. आपल्या मतदारसंघात दोनूय पंचायती आपल्योच म्हूण रोहन खंवट्याचो दावो. सुकूर आनी सर्वादोर दिवन इलेक्शन जे जालें आनी ताजे रिजल्ट आयले, I'm really very happy with the results. People have reposed their faith in us towards the progress, towards inclusive and sustainable development of Porvorim. Last 7 वर्सां जे आमी दीस रात एक करून पर्वरी एक बरी मतदारसंघ, एक बरो मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी जावपाची जी संकल्पना घेवन बरोबर सगळे फुडें सरल्यात, तातूंत आज पर्वरकारांनी आमच्या कॅन्डिडेटांक भरघोश मतांनी निवडून हाडले. सुकूर मतदारसंघ, सुकूर पंचायतीन 11-0 आणि साल्वादोर दिमून पंचायतीन 8-1 असे रिजल्ट जे आयिल्ले आसा आर व्हेरी रिजल्ट्स विच वी आर व्हेरी हॅपी विथ. वी प्रॉमिस पीपल ऑफ पोरवरी, वी फर्स्ट थँक ऑल ऑफ आवर पीपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर रिपोजिंग फेथ इन अस and will definitely work towards a inclusive and sustainable model towards the progress of Porvorim as a model constituency. पणजेत SAG काउंटिंग स्टेशनाचेर एकली लेडी कॉन्स्टेबल गुळयोवन पडली. स्टाफ खंय फातोडेर सर्चान ड्युटेर आसा. तांकां सारकें जेवण ना तें ना, कांय रिफ्रेशमेंटूय ना म्हूण इलेक्शन ड्युटेवेल्या पुलिसांचे दीसभर काकू चालू आशिल्ले. मात कॅमेराचेर एकलोय उलयलो ना. 19 जूनाक नवी पंचायत मंडळान नवे सरपंच वेंचून काडटली. 20 तारखेर खंय तांचो सोपूतविधी सुवाळो जातलो, पंचायत खात्यान प्रुडंटाक सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.